कोडार वाठारात प्रस्तावित आयआयटीक थळाव्यांचो विरोध कायम आसा। आयआयटी आड थाराव घेवपा खातीर खासा ग्रामसभेचे आयोजन करपा विशीं फोंड्याच्या गटविकास अधिकारी आनी सरपंचाक कोडारच्या थळाव्यांनी निवेदन सादर केलें। तशेंच थळाव्यांनी कला आनी सांस्कृतीक मंत्री रमेश तवडकर हांची भेट घेतली। मंत्री तवडकर हांकां आयआयटी आड निवेदनूय सादर केलें। आमचे जे ट्रायबल लिडर असतात किंवा बाकीचे ॲक्टिव्हिस्ट बाकीचे आमदार मंत्री आसा हांच्यांनी आमकां सपोर्ट करचो आनी आमी तांकां वचून मेळटले। तेच प्रमाणे आयज ट्रायबल मिनिस्टर आनी स्पोर्ट्स मिनिस्टर बाब रमेश तवडकर हांकां आमी घरा कडेन मेळपाक गेल्ले आनी ते आमी आमचें निवेदन ताका दिलां आनी आमची ज्यो कितें अडचणी आसात आमची ज्यो कितें त्रुटी आसा त्यो आमी ताका सांगिल्ल्यो आसात। तेच प्रमाणे ताणें आमकां आश्वासन दिलें आसा की आपूण तेजेर अभ्यास करतलो आनी अभ्यास केल्या उपरांत आपूण थंय तो एक विजीट दितलो। आमी ताका रिक्वेस्ट केल्ली आसा की एक आमकां तुमी विजीट करून तूं पळयचें म्हणून आनी त्या प्रमाणे ताणें आश्वासन दिल्लें आसा की आपूण हेजेर विचार करून तेंकां सांगतलो। सो सीएमा कडेन ब्रेस्तारा नाल्यार शुक्रारा मिटींग आशिल्ली तुमची, कितें अपॉइंटमेंट दिला तुमकां? हे जे आशिल्ले ब्रेस्तार शुक्रार ती एक आमचे जे आनी कोडार गांव आसा, कोडार गांव आमचे विश्राम बाब आसा किंवा सुरेंद्र आसा हांचे कडेन तेणी उलोवणे सुभाष उलोवणे केल्लें। आतां ते कितें जालां डिटेल तें आमकां कांय खबर ना। अजून पर्यंत तरी सीएमान आमकां अपॉइंटमेंट दिल्लो ना। तवडकरान केन्ना येता म्हटलं हांगासर? तवडकरान पयलीं तेणी पेपर वर्क जे आमी तेजे कडेन दिल्ले आसा सगळे परचेस सर्टिफिकेट सगळें दिल्लें आसा। तेजे प्रमाणे स्टडी करून मागीर आपूण ती विजीट करता अशें म्हणना। आमी ताका रिक्वेस्ट केल्ली आसा की तुमी येवन पळयचें अशें म्हणून, कारण पेपर वर्क इज टोटली डिफरंट आनी जेन्ना तो विजीट करतलो तेन्ना ताका तें कळपाक जाय। ताका लागून आमी एक ताका रिक्वेस्ट केल्ली आसा की तुमी येवन पळयचें अशें म्हणून। आतां आमी जे मिटिंगेक थारलेलें आमचें एक 2-4 गोश्टी थारल्यो होत्यो। त्या भितर एक अशें आसा विशय की स्पेशल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रामसभा मागोवची म्हणून स्पेशल हे आयआयटी नाका म्हणटा आनी त्या प्रमाणे आमी एक 4 जाण पयलीं आमी सरपंचाक हें निवेदन दिलां आनी सेक्रेटरीक बी सांगलां। तर ताणें आमकां उतर दिलां की आमी फुडल्या म्हयन्याक चड करून आमी घेतले म्हणून हेजी ग्रामसभा। तर आमी ताका सांगलां की हेका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जाय म्हणून, कारण एकूच विशय जो आसा तोच आमी हायलायट जावपाक जाय। म्हणटकीर स्पेशल ग्रामसभा मागोवची असो आमचो मत। त्यानंतर आमी गेले हांगासर BDO ऑफिसान एक कॉपी BDO ऑफिसान आनी ताका सांगलें की ग्रामसभा आमकां स्पेशल ग्रामसभा आपूं जाय, जेणे करून आमकां ही आयआयटी जो प्रोजेक्ट आसा तो आमकां नाका, त्या खातीर तशें रिजोल्युशन घेवन तें धाडचें अशें आमी सरपंचा कडेन आनी BDO कडेन दोगांय कडेन मागणी केली।